नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या डिबेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. प्रश्न आसा तो म्हळ्यार राज्यांतल्या राजकारणाचो. गव्हर्नन्स आमी लास्ट वीक डिस्कस केल्लें, पण प्रशासन सारकी चल्लां काय कितें, आनी त्याच बरोबर सगळ्यो राजकीय अस्थिरतेच्यो ज्यो बातमी येवपाक लागल्यात, वावडी उठपाक लागल्यात, तातूंत कितली तथ्य आसा. आनी जनरली जेन्ना अशें अस्थिरतेचें वातावरण तयार जाता तेन्ना ब्युरोक्रेसी आनी प्रशासन ऑटोमॅटीक अशें हायबरनेशना वता आनी ते काम करपाचें कमी करता आनी बंद करतात. फुडें कितें जाता तें पळोवया, नवो मास्तर कोण तो पळोवया आनी त्या प्रमाणे वागया, अशें एका भुमिके भितर वचपाक लागता एकूण सगळी यंत्रणा. कितें ह्या परिस्थिती आनी अस्थिरता आसा काय कितें, हाजे 3 मानेस्त आमचे बरोबर. हांव पयलींच क्लियर करता, ह्या पॅनलाचेर भारतीय जनता पक्ष ना, कारण सद्याच्या परिस्थिती भितर आनीक जेन्ना आमी अस्थिरतेचो आनीक एकूण प्रशासनाचो जेन्ना मुद्दो उलयतात तेन्ना प्रश्न येता तो मुख्यमंत्र्यांच्या भलायकेचो. सो भारतीय जनता पक्षान अशी भुमिका घेतल्या की सद्याक चित्र स्पश्ट जाय मेरेन तांणी एक भुमिका घेतली की ते अशी डिबेटी भितर पार्टिसिपेट जावचे ना. वी रिस्पेक्ट युअर व्यू. पण 3 मानेस्त म्हजे बरोबर. पयले आसात ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन यतीश नायक, स्वागत. दुसरे आसात गोवा फॉरवर्ड जे ह्या सरकाराचो भाग आसा, तांचे जनरल सेक्रेटरी मोहनदास बाबुर्लेकर, स्वागत. आनी तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे चीफ रिपोर्टर किशोर नायक गांवकर, स्वागत. किशोर, हांव सुरवात तुजे कडल्यान करता. अस्थिरतेचें वातावरण आसा काय कितें, आनी प्रशासनची गती जी आसा ती कशी आसा, आनी ह्या अस्थिर वातावरणाचो ह्या प्रशासनाचेर परिणाम जाता काय कितें? निश्चितूच जाता. अस्थिरतेचें वातावरण राज्यान आसातूच. प्रशासन ठप्प जाल्लेलें आसा. आतां ऑफकोर्स ते म्हणटाले की प्रशासन ठप्प म्हणजे कितें जालां, सरकारी कर्मचाऱ्यांचो पगार मेळना टायमार, तुमकां लायट येना, उदक येना, अशा पद्दतीन ते कावंटर करपाक सोदतात. पूण प्रशासन टोटल ठप्प जाला. म्हाका एकूच दिसता हांगा सांगनशें की कशें आसता की घरांतली आवय जेन्ना 8 दिसां खातीर खंय भायर वयता पळय तेन्ना तें घर चलता, घर कितें बंद पडना. पूण त्या घराचेर आवय नसतकूच जी परिस्थिती येता, सगळें कोलमट्टा पळय, तशी परिस्थिती आयज राज्याची जाल्लेली आसा. मुखेलमंत्री ट्रिटमेंटा खातीर अमेरिकेत गेला, तांकां मुंबय वचचें पडलें, थंयसून ते अमेरिकेक गेल्यात, ते ना, म्हणजे तेंचें लक्ष सद्या प्रशासनाचेर ना. म्हणटकूच आवय घरान नसता तेन्ना जी अवस्था जाता ती अवस्था आयज राज्याची जाल्लेली आसा. आनी ही अवस्था बदलपाची सामकी नितांत गरज आसा. हें खंय तरी चालना ह्या प्रशासनाक आनी राजकीय स्थिरतेक चालना मेळपाची गरज आसा राज्याच्या भल्या खातीर. काँग्रेसीक कितें दिसता, कारण तुमी एक मागणी करतात की फूल टायम मुख्यमंत्री जाय म्हण, पण पर्याय दिवपाची क्षमता आज काँग्रेसी भितर आसा काय तुमी फक्त म्हणटात की बीजेपी शूड पुट इट्स हावस ऑन इन ऑर्डर? अशी किशोरान म्हळ्या की घर आवय नासतना घराची जी दशा जाता, तुमी सांगतात की तुमचे घर जाग्यार घालात, तुमी दुसरे घर दिवपाक शकतात. पर्याय दिवपाची आमचे कडेन तांक इलेक्शनाचो रिजल्ट जातकचूय आशिल्ली. गव्हर्नदोरान तेन्ना सिंगल लार्जस्ट पार्टीक आपोवना, which was moving away from the constitutional trend and constitutional practice. So आजूय आमचे कडेन तांक आसा to be a alternative. Now, if you see आज जे कितें चल्लां तें, जाल्यार गव्हर्नन्स has reached zero. गव्हर्नन्स कांय चलना. किशोर बाबांनी सांगलां on an independent note. It is not that काँग्रेस क्रिटिसायज करपा खातीर उलयता अशें न्ही, बट गव्हर्नन्स इज अ सिरियस अफेर. गव्हर्नन्स इज अ सायन्स. गव्हर्नन्स इज नॉट अ टायमपास. आनी गव्हर्नन्स कंटिन्युअस लोकांक बऱ्या तरेन मेळचें, हें जर मोटीव आसा जाल्यार इट कॅनॉट बी दॅट यू डोंट हॅव अ चीफ मिनिस्टर इन प्लेस. देर आर नो कॅबिनेट मिटिंग्स हॅपनिंग. कॅबिनेट मिटिंग्स ना जावप म्हणल्यार निर्णय ना जावप. निर्णय ना जावप म्हणल्यार डिसिजनां ना जावप, ताचेर एक्झिक्युटींग मेकॅनिझम जो आसता तो सगळो इफेक्ट जाता. ब्युरोक्रेसी जें कितें सरकार चलयता ताचेर सरकार हें चलता, बेसीक ब्युरोक्रेसी चलयता. And that is not what our constitution says. There shall be a chief minister with his cabinet to aid and advise the governor. So there is no chief minister. To add to it, आमचे 2-3 मंत्री, we wish them good health, all of them. But they are in hospitals. They are suffering from ailments. So अशा परिस्थितीन मुख्यमंत्र्याकडे एक about 30 सुमार हें आसा पोर्टफोलियोज. 2 जाण आसा, फ्रांसीस डिसूजा आनी मडकयकर. They also have got important portfolios. So about 35 portfolios which are not functioning or not functioning in the manner they should have. आणि चार्ज दिनासतना मुख्यमंत्री वता. सी तो दुयेंत आशिल्ल्यान
ताणें उपचार घेता आनी घेवचो, देर इज नो डावट ऑन इट. आतां ताका कितें जालां हें कोणाक खबर ना. यू सी, इवन ह्या फाटी तो गेला तेन्ना परतें इंडायजेशन म्हणून सम स्टेटमेंट केम फ्रॉम CMO. सी, डोंट मेक थिंग्स सावंड ऑन अ व्हेरी irrelevant or tangent note. There should be honesty. Honesty म्हणल्यार कितें? तूं दुयेंत आहा. It appears that the दुयेंत is something which is something serious, because नाल्यार तो परतो अमेरिकेक वता ट्रिटमेंटाक. So you tell the people, you tell the state की बाबा what has happened, बुलेटीन हाड, लोकां पर्यंत पावय. बट अशें करनासतना तूं असेंब्ली सुद्दां बजेट सेशनाक कर्टेल केली. यू सी, पूण सांगिना कितें जालां तें. मायल्ड कितें हें आनी इंडायजेशन अशे तरेन तूं वता, चार्ज दिनासतना वता. तुज्याच खंयच्या मंत्रिमंडळाच्या एका कलिगाक चार्ज दी वायल यू आर नॉट देर. तूं केन्ना येतलो हें खबर ना. दॅट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्पेक्युलेशन. तुका कितें जालां दॅट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्पेक्युलेशन. अशा परिस्थितीन गोंय आपलें कितें डायरेक्शनलेस चल्लां. ओके. आनी तुमी कदेल घेवन घट्ट बसल्या. मला एक गजाल स्पश्ट आसा की मॅक्झिमम मंत्री सद्याक सचिवालयाक मंत्रालयाक येनात आनी ते स्पश्टपणान सांगतात की कित्याक येवन करप कितें. कारण खंयचीय फायल जाली ती एक तर फायनान्सा म्हऱ्यान वचपाक जाय, कामाची फायल आसता ती, नाल्यार ती ब्युरोक्रेसी कडेन आडकून पडटा. ते सांगतात की CMची मंजुरी जाय म्हणून. अशी परिस्थिती भितर तुमी ही परिस्थिती कशी डिफेंड करतात? काय हो जो एक जाच आसा, त्रास आसा, हो तुमकांय फील जाता? नाही, त्रास अशें हांव म्हणना. कशें आहा की मुख्यमंत्री अमेरिकेक आसा जो गेला आनी आज ऑलमोस्ट तो पावता. एक 7-8 दिसांचो एक डिफरन्स जालो. आतां मुख्यमंत्री थंयच्यान हाजे पयलेंय वेव्हार करतालो आनी आतांय तो मुख्यमंत्री सक्षम आहा की थंयच्यान. आनी हे सगळे मानतात की मुख्यमंत्र्याच्या कार्यक्षमते विशीं कोणाक वाद ना. हांवें तरी खंयच्याच हातूंत पळयलें ना की कोणें अशें मुख्यमंत्र्याच्या कार्यक्षमते विशीं वाद घेतला. आतां एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तें कशें आहा की एडमिनिस्ट्रेशन हें फायनली ब्युरोक्रेट्सूच चलयतात. आनी तुमी जे मंत्र्याची जे कितें गणीत सांगता पळय, 4 मंत्री किंवा आमकां हें गोंय 3 मंत्र्यांनी चलया. गोवा दमण दीव ना. आनी तरी आसतना हांव मंत्री आमचे कडेन चड आहात. बरी ना म्हणटा पळय, बरो ना किंवा सांगता पळय, तातूंत म्हाका अशें दिसता की कोणाकय केन्नाय कितें जावंक शकता. आतां ताणें आपल्याक कितें जालां म्हणटा तें सांगपाचें किंवा ना, तो प्रत्येकाचो इंडिविज्युअल, दुसऱ्याच्यान सांगपाक जायना. पूण ही सुरवात मरे काँग्रेसीन केली. केन्ना? रवी नायक चीफ मिनिस्टर जालो याद आहा? जालो आनी दुसरे दिसा हॉस्पिटलांत न्हिदलो. कितें जालें कोणाक सांगलें ना. 15 दीस हॉस्पिटलांत. जर म्हणजे काँग्रेसीक तसो रायट ना. आनी कोण केन्ना बरो आशिल्लो मनीस न्हिदून ती सुरवात केला म्हळ्यार रवी नायक बरो नाशिल्लो किंवा शब्द तुका याद उरतली की शपथविधी घेतला, दुसरे दिसाक न्हिदला आनी 15 दीस GMCंतल्यान वेव्हार सगळे कितें ते चल्लात. सो काँग्रेसीन हाजेर आक्षेप घेवपाक म्हाका दिसना की काँग्रेसीन मॉरली तशें व्हडलें. आतां एडमिनिस्ट्रेशन चलना म्हणजे कसाच सांगता. एडमिनिस्ट्रेशनाक जे कांय आसा पळय, हांव उदाहरण आतां पयर कुठ्ठाळची दिता. कुठ्ठाळी जेन्ना बोवाळ जालो आनीक ट्रॅफीक हें जाली तेन्ना CMन इंटरव्यन थंयच्यान जावन ती ट्रॅफीक हें जाली. आतां ट्रॅफिकेचो प्रॉब्लेम कितें हाजेर हांवें बरयलां. हांव म्हण सांगता, हांव पयलेंय बरयलां हाजेर की सगळ्याच गव्हर्मेंटांनी आतां अशें म्हटलें की BJPची गव्हर्मेंट आहा किंवा अलायड सगळ्याचे मिक्स गव्हर्मेंट आहा म्हण जाता घेना. पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन जेन्ना प्रत्येक गव्हर्मेंटान पळयली, इन्क्लुडींग पयलीं सावन एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट म्हणून पळयलें, ताका जी दिशी दिवपाक जाय खरें म्हणजे ब्युरोक्रेट्स जे आसात, जे पुलीस ऑफिसर आहात, तांकां ट्रॅफीक म्हणटा तें कितें हें अजून कांय खबर ना. पण एक प्रश्न जो येता न्ही, तो हांव कुठ्ठाळचोच विशय घेवन सांगता, जो हांवें फाटले म्हणजे प्रोग्रामा भितर रेज केल्लो की 10 दीस लोकांचे हाल जाले आनी 11व्या दिसा जेन्ना मुख्यमंत्री इंटरव्हीन जाता तेन्ना अर्दवरां भितर प्रश्न सुट्टा. हेंच प्रशासन फाटले 10 दीस कित्याक न्ही दिल्ले? ते मुख्यमंत्र्याचे इंटरव्हेन्शनाक कित्याक रावले? एक्झॅक्टली. पळय तेंच सांगता की मुख्यमंत्र्याच्या इंटरव्हेन्शनाक जेन्ना रावता तेन्ना म्हाका दिसता की जे ब्युरोक्रेट्स आहा ते बरोबर काम करना, तांचे कडल्यान कारवाय जावपाक जाय आशिल्ली. म्हाजें प्रामाणीक मत. जो कोण तो हँडल करता ताचे खातीर पॉलिटिकल क्लासाक ब्लेम करून फायदो ना. पॉलिटिकल क्लासाक ब्लेम कित्याक शेवट ब्युरोक्रेट खंयचेय गव्हर्मेंट आयले ऑफिसर तेच असतात. बरें, किशोर, हो जो आर्ग्युमेंट आसा की आज मुख्यमंत्री येता सो प्रशासन आतां जाग्यार पडटलें, हो आर्ग्युमेंट पडटा? ना, तो अजिबात पडपाचो ना. कारण ब्युरोक्रेसी जी आसता पळय, ब्युरोक्रेसी ही आपल्या पद्दतीन चलता. त्या ब्युरोक्रेसीक चलोवपाचें जें काम आसता तें लेजिस्लेचराक करचें पडटा. आनी लेजिस्लेचर आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पब्लीक. ते लोकांक अकाउंटेबल आसतात. तांकां दर 5 वर्सांत परत पब्लिका कडेन वचपाचें आसता. ब्युरोक्रेसीक कांय फरक पडना. जशें तूं सांगलें की 10 दीस जेन्ना लोक थंय
त्रास काडटात आक्षी कुठाळे डेली उठून सकाळचे जो प्रश्न अर्दवराक सॉल्व जावं शकता तितलो सुद्धा जर विचार त्या ब्युरोक्रेसीक जर येयना जाल्यार हाचो अर्थ असो की विदाउट लेजिस्लेचर विदाउट डायरेक्शन ब्युरोक्रेसी कॅनॉट रन सो दॅट इट सेल्फ प्रूव्स दॅट द एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टँड स्टील हे हेतून स्पष्ट जाता. तू कितें म्हणटा मुख्यमंत्री परत येवन ती परिस्थिती सुदारची ना? मुख्यमंत्री परत येऊन परिस्थिती नक्कीच सुधारतली. Definitely. मुख्यमंत्री परत येऊन परिस्थिती नक्कीच सुधारतली. पूण जशें आतिश बाबान आतां म्हटलां तशें की आतां जाला अशें की हो आतां काळ फाटल्या 3-4 म्हयन्या पासून आतां हें सुरू आसा. म्हणजे मुख्यमंत्र्याचें दुयेंस जावप त्याच्या नंतर तांणी अमेरिकेक वचप ट्रिटमेंट घेवन परत येवप आनी आतां परत तांकां तात्काळ परत वचचें पडत. हातून एक म्हणजे मोहनदास बाबान सांगलां तशें की कोणाचें कितें दुयेंस आसा तें तेणी डिस्क्लोज करपाकूच जाय काय ना हो ताचो वैयक्तीक विशय जालो. पूण जेन्ना एक मुख्यमंत्री इज अ लिडर ऑफ अवर स्टेट त्या मुख्यमंत्र्याक कितें जालां आनी तेणी कशी काळजी घेवची आपल्या तब्येतीची हाकाय लोकांक त्याचे समर्थक आसात ताचे चाहते आसात जनता आसा सगळ्यांक तांची चिंता आसा. सो प्रत्येकाक दिसता की तांणी खंय तरी आतां एक रेस्ट घेवपाची गरज आसा म्हणून रेस्ट घेवपाची गरज आसा म्हणजे फाल्यां अशें म्हणटले की म्हणजे तुका कितें तो तेणी राजिनामो दिल्लो जावं कोणा खातीर कांयच अडना. पंडीत नेहरू गेलो अटल बिहारी वाजपेयी गेलो देश चलता मोदी येयलो मोदी आतां चलयता तसो नवीन नेतृत्व तयार जातले ते नेतृत्व तयार करपाचें काम जर मुख्यमंत्रीन करत आतां दिस इज द रायट टायम म्हाका दिसता की आताच खरें मुख्यमंत्र्यान मुखाल्लें नेतृत्व तयार करपाचें कोणाकडे तरी ती जबाबदारी दीत. निलेशान सांगला आतां तांच्या पार्टी भितर हांव एक्चुअली बीजेपीचो कोण तरी उरपात आशिल्लो हांव बीजेपीची परिस्थिती हांव समजुपाक शकता कारण तांचो लिडर इज ऑन द वे येवन कितें जातलें तें तांकां खबर ना. अशी परिस्थिती भितर डिबेटाचेर येवप आनी कितें तरी कमिटमेंट दिवप तांकां बरोबर दिसना अशी भुमिका तांणी घेतल्या. सो मुख्यमंत्री येतरी आनी तुमी जे कितें म्हणटा पळय मुख्यमंत्र्यान रेस्ट मुख्यमंत्र्याक एखादी दिसतलें की आपणाक रेस्ट घेवपा जाय आपल्या तब्येतीची काळजी घेवपा जाय ताची फॅमिली आसत पूण लोकांच्या हाजे पोटी प्रेमा पोटी तो रेस्ट घेवंक सोदना. तो लोकांसाठी फूल टायम आपल्यालो दिवपा पळयता आनी इतलो बरो ना तागे कौतूक कित्याक काम करपा जाय की इतलो बरो नासतना सुद्दां तो एक्टिवनेस दाखयता की तो येवन काम करता आनी कोणी जाल्यार घराडे न्हिदून रावता. यू आय एग्री विथ दिस की अल्टिमेटली सीएम इज शोइंग सर्टन डिग्री ऑफ कमिटमेंट towards his own job that he wants to carry it forward. All I can agree is that he is showing commitment to zero governance because by his absence like this is zero governance, nothing more. Now I take objection to what he said because he said chief ministeraच्या कार्यक्षमतेविषयी कोणाकूच डाऊट ना. You see, हे एलाय ताचे बरोबर 1 वर्सूच जालें आसा continuous through their leaders' political journey also. And even otherwise when they were in opposition continuously they were attacking the BJP and rightly attacking the BJP. At that time our tune was in sync with their tune. Both the tunes were in sync because we were objecting to BJP and opposing the BJP tooth and nail on everything. That included when Parrikar was the chief minister after 2012. So this newfound friendship he is trying to take it to another level by saying that कार्यक्षमते विषयी कोणाकूच दुबाव ना. So I'm taking an objection. It is not so. You want to please yourselves by saying that you can please it for yourselves. Don't say कोणाकूच दुबाव ना. Now. Therefore, most important सरकार जर चलतले खूबशे मुद्दे सुटावे जावपा जाय. मायनिंगाचो मुद्दो आसा. मायनिंग जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयली तेन्ना सगळी मायनिंग ऑपरेशन्स बंद जाली. ताज्या नंतर CAC करून तो भायर गेलो. तेन्ना सांगलें CAC आसा म्हणटकच सरकार चलतलें. त्या CACतले 3 वांगडी 3 तरेनी उलयताले. तुका याद आसा जाल्यार म्हाका खबर ना. सुदीन ढवळीकर म्हणटालो की आमी रिविजन घालया रिव्यू एप्लिकेशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट. फ्रांसीस डिसुजाय तशाच भाशेन कितें उलयतालो. विजय तेन्ना सांगतालो की ऑर्डिनन्स सुद्दां हाडल्यार आमचो तेंको आसतलो. मागीर ते CAC गेली कडेक मागीर तो आयलो परतो. मागीर निलेश काब्राल उलोवपा लागलो म्हणजे BJPच्या वतीन इंटरवेन्शन एप्लिकेशन घालचें म्हणून. मागीर मदीं हे गेले थंय BJP आनी सांगलें की आमी कन्विन्स करता ऑर्डिनन्स हाडपाक. सो एकंदरीत तो जजमेंट 7 फेब्रुवारीचो जजमेंट. आमी खंयच्या म्हयन्यान आसा 7 सप्टेंबर. कितले म्हयने जाले तोडगो कितें काडला हो एकूच मुद्दो हांवें सांगला.
कित्याक हो म्हत्वाचो मुद्दो, सगळ्या मुद्द्याच्या परस हो एक म्हत्वाचो मुद्दो. बाकीचेय म्हत्वाचे मुद्दे आसा. ते मुद्दे आतां 80 जॉबा खातीर 5,000 8,000 भुरगे येता, सगळे नापास जाता. वॉट इज दीस? मागीर तूं काड बाकीचे मुद्दे, फ्युअल. तुमी सांगिल्लें, BJPन सांगिल्लें, पर्रीकरान सांगिल्लें 60 रुपयाच्या वयर वचचें ना. आज खंय पावलें? म्हारगाय कंट्रोलान हाडपा खातीर कांय तुका पॉलिसी. what do you think the chief minister should do? Governance is a serious matter. You cannot go out of the state without even handing charge, which creates problem in day-to-day governance, like that Kortali bridge and all those things. And then you are trying to justify. That may be because he does not trust his cabinet colleagues, or it is because he wants to take his cabinet colleagues for granted. It may be because of various reasons, but he cannot take Goa for granted. Because what happens? To jenna also wata, hanga thappa jata, hanga konut na ni. It becomes headless here. And if somebody wants to say that you can function from America on day to 24 hours, I am observing governance. See, they want to please themselves, keep themselves in a fool's paradise. They can do it for themselves, but they cannot fool the people of the state. Governance cannot be done by sitting in America. Governance needs attention to details of issues which are intricate. आता वॉज yes. कार्यक्षमताने हाजेर सांगले पडे. आम्ही आता एकच वर्ष तो सांगत्या प्रमाणे येते सांगता आम्ही एक वर्षाचे असोसिएशन BJP बरोबर. कार्यक्षमते बाबतीत आम्ही केन्नाच परिकाराक क्रिटिसायज केलं ना. आम्ही BJPक आजय बी आमकां कॉम्युनल आहे किंवा तांची जे बाकीची ज्यो पॉलिसी आहा त्यो सगळ्यो आमी 100% एग्री ना. जंय एग्री ना थंय आमी क्रिटिसायज केला. सो BJP कडेन जो आमी जो हें दवरला तो काही मुद्द्याचेरच BJP बरोबर आहा. होल BJP आनी जेन्ना सरकार करतना सुद्दां आमच्या विजय सरदेसाईन सांगलें की पर्रीकारा कडेन करता आमी BJP कडेन सेम प्रश्न I'll just interject for a minute. quickly. This government has got two major allies. One is MGP, one is Goa Forward. MGP, though is ideologically more this to BJP, they are not part of NDA. Ye ulaita that they have only allied because of Parrikar, but I will tell you they have gone steps ahead and they have become part of NDA. म्हाका एक गजाल सांगा, what is your advice to the chief minister now? आता चीफ मिनिस्टर आयला एडवायज करपाक प्रश्न येना कित्याक तो आज फालिसान म्हणजे आज रातीनसान कामां लागतलो. सो चीफ तुमकां मिनिस्टर दिसना रेस्ट बिस्ट घेवचे तुमकां दिसना? नाही पळय आता रेस्ट कोणी प्रत्येकाची एक हाजी कार्यशैली वेगवेगळी असता. थोड्यांक दिसता की मातसो बरो नाल्यार रेस्ट घेवया, थोड्यांक दिसता की थोडी वर्कॉलीक करता. म्हणजे एक वेळार सांगू शकता की रेस्ट घेवप म्हणजे दुयेंस वाडोवप. जर कोणाक अशें जायत जाण उरता की रेस्ट घेतले जाल्यार आपूण इतले ते जो 18-20 तास काम करना गेला तर घराडे न्हिदून राव तरी कसं जातलें की अरे आपण किती कांयच सो इंडिव्हिज्युअल चॉईस. एक गजाल सांग, हें जें आतां अस्थिरतेचें वातावरण खूब पॉलिटिकल वावडी तर भयंकर चल्ल्यात फाटले 2-3 दीस. आनी एक चीफ मिनिस्टरानय बी एक गजाल आमकां दिसता की त्यो पॉलिटिकल वावडी फक्त हवेक चलिल्ली ना, कारण शेनवारा येवपी मुख्यमंत्री बिरेस्ताराकूच येता आनी तोय बी अमेरिके सावन, जेन्ना तो इतली इम्पॉर्टंट ट्रिटमेंटा खातीर थंय गेला. कितें हें अस्थिरतेचें वातावरण आनी हें अस्थिरतेचें वातावरण मुख्यमंत्री येतकीर थांबतलें? अस्थिरतेचें वातावरणूच म्हणजे जाला अशी भानगड की मुख्यमंत्री जेन्ना मुंबय किंवा अमेरिकेक वयता तेन्ना जो व्हॅक्यूम तयार जाता तो व्हॅक्यूम आतां भरप कसो? तो व्हॅक्यूम भरपा खातीर प्रत्येकान आपापली एक स्ट्रॅटजी ठरयला. कांय जाण वावडे उठयतात राजकीय अस्थिरतेच्यो, कांय जाण कितें तरी एक नवीन मुद्दो घेवन एक कितें तरी म्हणजे गोंयान सरकारूच चलना अशें दाखोवंक जाता, अशी एक परिस्थिती आहा ती. पूण म्हाका दिसता की एक गोश्ट स्पश्ट आसा की आमकां जर अशें दिसता की मुख्यमंत्री हो फक्त खुर्चेक लागून खुर्चेक चिटकोन बसला, ताका खुर्ची सोडपाची ना, तर अशें ना. हें आतां स्पश्ट जालां. तर प्रश्न असो आसा की मुख्यमंत्र्यान जशें मोहनदास बाबान सांगला की हो जो सपोर्ट आसा विजय, रोहन, सुदीन हांच्यांनी सपोर्ट दिला मनोहर पर्रीकराक, भाजपाक सपोर्ट दिवंक ना. जर मनोहर पर्रीकर ना जाल्यार तेंचो सपोर्ट ना. त्यामुळे ज्या दिसा मनोहर पर्रीकर त्या खुर्चे वयल्यान देंवतलो त्या दिसा ते सरकार टिकचें ना हें स्पश्ट आसा. त्यामुळे खंयचो पक्ष सरकार आपले उडोवंक सोदतलो? म्हाका दिसता केंद्र म्हणजे तेंची हायकमांडूय म्हणटले जर तशें जर आसा जाल्यार यू वेट, कितें जाता तें जावं न्ही, तूं तसो राव, कांय चेंज करपाची गरज ना, कारण कोणाक जाय आपले सरकार पडलेलें. ही एक गोश्ट जाली. दुसरी गोश्ट, राजकीय अस्थिरता जेन्ना निर्माण जाता तेन्ना खंय तरी एक ऑप्शन आसचो पडटा. 16 आमदार म्हणजे विधानसभेतलो सगळ्यात व्हडलो पक्ष काँग्रेस, ते आपल्या पद्दतीन
अशे लायनीन रावतात 16 जाण आनी आमी सगळे एक म्हणून दाखोवंक सोदतात ते लोकांक पटना. मनानसून ते खूब पयस आसात एकामेकाच्या. प्रत्येकाचे स्टायल ऑफ वर्किंग वेगळी, कोणाचे खंयच एकमत जायना. विधिमंडळ गटाच्या बैठकीन स्पष्टपणान दिसता कोणूच सदांच 16 आमदार हजर असलेली विधिमंडळ गटाची बैठक काँग्रेसीची केन्नाच जायना. दुसरी गोष्ट, जर काँग्रेस खरोखरच सिरियस आसा पर्यायी सरकार गोंयांत स्थापन करपाक, पर्यायी सरकार करतलो जाल्यार एक तर तांकां सुदिना कडेन वचचें पडटलें ना जाल्यार विजया कडेन वचचें पडटलें. पूण ह्या दोनाय लिडरां कडेन ते वचपाचो तेंचो मार्ग कितें? ज्या आतां चेल्ला कुमार हो तेंचो लिडर, चेल्ला कुमाराक ज्या पद्दतीन विजय सरदेसाय टार्गेट करता लुंगी लुंगी म्हणून, त्या पद्दतीन चेल्ला कुमार कॅनॉट बी द इंटरमिडिएट बिटवीन काँग्रेस अँड गोवा फॉरवर्ड. सुदीन म्हणटा आपल्याकडे काँग्रेस फिलर धाडटात, कित्याक धाडटात तर आपल्याचेर विश्वास ना जाल्यार, म्हणजे थंय प्रयत्न तेंचे सुरू आसात. पूण ज्या पद्दतीन काँग्रेसच्या हायकमांडा कडल्यान इनिशिएटीव घेवपाची गरज असली, गोंयच्या बीजेपीच्या संदर्भात अमित शहा स्वता प्रायम मिनिस्टर जर इतले पुढाकार घेऊन जर गोयच्या बीजेपीचेर तेंचे लक्ष आसा जाल्यार राहुल गांधीचे गोयच्या काँग्रेसीचेर कित्याक लक्ष ना? राहुल गांधी कित्याक गोंयांत येवचो? एक आसा की एक समर्थ पर्याय जाय अशे परिस्थिती भितर. सो तांच्या मुद्द्याचे मागीर या, की ताणें पर्रीकाराक समर्थन दिलां, बीजेपीक दिलें ना ह्या मुद्द्याचेर. पण एक काँग्रेसीन जी एक एन्थुजियाझम दाखोवपाक जाय, एक प्रोएक्टिवनेस दाखोवपाक जाय, तो प्रोएक्टिवनेस काँग्रेसी कडच्यान दिसना. म्हणजे जेन्ना विधिमंडळ पक्षाची बसका जाता तेन्ना सुद्दां बाबा अजेंडा कितें आनी त्या अजेंडाचेर नेमकी भुमिका कितें घेवप हाजेरच एक युनिटी दिसना. अशी परिस्थिती भितर राज्य पर्यायी वेवस्था नासतना अस्थिरतेची गर्तेत वचची परस जी एक वेवस्था तयार जावन हांगा सद्या बसल्या ती चलची, हें जर कोणाक दिसलें जाल्यार कितें चूक? ना पयलीं म्हणजे हय, अजेंडाचेर युनॅनिमिटी जायना. सगळे आमदार त्या मिटिंगेक घेना. हे खंयच्या आधाराचेर किशोर बाब उलयलो म्हाका खबर ना. तुवें ती री ओडली, तुवें खंयच्या आधाराचेर ओडली म्हाका खबर ना. आमचो जो अजेंडा CLPचो आसता तो डिस्कशन जावन CLP ताज्या मागीर प्रेसाकूय इन्फॉर्म करता. आमचो ऑपोजिशन लिडर उलयता प्रेसा कडेन, सिनियर लिडर्स उलयता. पार्टी आमची CLP पिरियॉडिकली मेळटा, सगळे मेळटा आनी सगळे विचार विनिमय करून स्ट्रॅटेजी 16 जाण असतात, सगळे आसता, 16 जाण आसता. आनी कित्याक हांव तुका सांगूं शकता न्ही, हय जो काँग्रेसीन ना, आतां हो काँग्रेसीन ना, हय तो सांगूं शकना. हांव सांगूं शकता कित्याक हांव काँग्रेसीन आसा. सो 16 जाण आसता, कित्याक प्रश्न सगळे कित्याक आसता. येता? ना हांव ना, प्रश्न कित्याक सांगता 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 कारण विधानसभेक जेन्ना मतदान करपाची सुद्धा परिस्थिती असता तेन्ना एकदा 16तली 14 जाण असतात आणि 2 जाण नसतात. पळय म्हाका एक सांग, कोण एक मिनिट, कोण तरी कोण कोणाची तरी नातेवाईक दुयेंत आसा, हय बॉम्बे गेला ताचेर, नाल्यार कोण कोणाच्या पुताच्या ऍडमिशना खातीर आनी खंय गेला, यू कॅनॉट फायंड फॉल्ट विथ दॅट. दिस इज फॉर पर्सनल रिझन. Please, personal This is what- thing. Somebody is unable to attend because of a pressing difficulty. हय 14 तू म्हणटा पळय, हय प्लीज अंडरस्टँड, सगळे So, 16 जी जाण अनुपस्थिती आमच्या असता, assemblyत no, no, what I'm असता. saying, की जी अनुपस्थिती परते असले उलोवचे जी अनुपस्थिती असता ती तू म्हणटा की पर्सनल इश्यूक लागून असता, ताजो आनी पक्षां भितर कांय वितुश्ट ना. करेक्ट, सगळे जाण युनायटेड आसा. हय आमी सरकार हें करपाक सदां सक्षम आशिल्ले, आजूय आसा. हांवें तुका सांगना त्या भशेन आमी डू यू हॅव नंबर्स? पळय, गव्हर्नर हॅड टू इनवायट सिंगल लार्जस्ट, गव्हर्नरान आपोवना. आज सुद्दां आमी सिंगल लार्जस्ट आसा. डोंट फॉरगेट, वी आर 16 सिंगल लार्जस्ट पार्टी. सो देरफॉर वी आर सक्षम. आतां तो म्हणटा की आपणे पडता पडता तो म्हणटा की आमी पर्रीकराक दिला, पर्रीकराक, हांव किशोराकूय सांगता, पर्रीकराक दिला जाल्यार NDAन जॉयन जावपाची गरज नाशिल्ली. सुदिनान NDA जॉयन जावना. सुदीन 3 आमदारूच घेवन आसा पूण NDAन जॉयन जावना. हे NDAन जॉयन जाला. इट इज बियॉन्ड पर्रीकर. So therefore, I don't want to, that is their decision and that I have nobody to speak on. They found that to be, they have joined NDA, whatever it is, after joining the government. But all I am telling you, it is wrong to say Congress leaders are not on the same page. It is wrong to say there is disunity. 16 जाण united asa.
16 जाण बरोबर बसून काम करतात. 16 जाण CLPक अटेंड करून आमची स्ट्रॅटेजी जी फ्लोरार आसता आनी खंय आसता ती थारायता. in मागे- sync आणि- with आणि the एक- purpose. एक- दोन मुद्दे हांव- आसात. हांव Sync with यतीशा the एकच पक्ष. पळय, यतीशा पयलो फक्त कितें करता ते 16 जाण बरोबर आहात, ते 16 जाण स्ट्रॅटेजी बरोबर ठरयतात आणि थंय वतरी वोटिंग मात वेगवेगळी करता. कोण एकटो राष्ट्रपतीक दुसऱ्या वोटिंग करता, एकटो राष्ट्रपती एनडीए. अरे काँग्रेसीचे मनशान एनडीए वोटिंग केला, हे सगळे गोंयांक खबर आहा. मोहनदास बाग, प्रश्न एक असा सादो की तुमकां लागून मुख्यमंत्र्याक रेस्ट घेनासतना काम करचें पडटा, कारण तुम्ही पर्रीकाराक सपोर्ट दिला. तुम्ही जर फाल्यां पर्रीकार जर ना हें सरकार पडटलें. हा. सो ही गजाल खरी न्ही. तर तुमकां लागून ताका काम ना, करचें ना, पडटा. सरकार- तुमकां लागून ताका ना, कांयच ना, रेस्ट ना, घेवपाक ना, मेळना. ना, 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 हांव एक ना, पळय, हय. जर बीजेपीक दिसता बीजेपीक आता लिडरशिप चेंज करप काय ना किंवा सरकार बीजेपीचें उरपा जाय काय ना हें ठरोवप बीजेपीन. आमी ठरोवंक शकना. पण तुम्ही सांगलात आमी सांगला की ओनली इफ मनोहर पर्रीकर इज द चीफ मिनिस्टर म्हणून तुमची लेटर ऑफ सपोर्ट आसा. ओनली मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसल्यार आमगेलो सपोर्ट आज जर बीजेपीन चितलें ती ताका रेस्ट घे म्हणून सांगली आणि तुम्हीच जर हांगा दाणी मारली जाल्यार ना ताणी पयलीं डिस्कस करपा न्ही बाबा दुसरो कोण लिडर दिता किंवा ना दिता म्हणतो. सो युआर ओपन फॉर अनदर लिडरशिप. जर पर्रीकराच्यान जायत ना हय. जायत ना तेन्ना कोण तरी खंय तरी हें करचें पडलें. सरकार चलपाकच जाय न्ही, सरकार उरपाकच जाय. सो फाल्यां जर अशें दिसलें की पर्रीकार जाना एखादी आमगेलो विजय चीफ मिनिस्टर जाय कशें सांगपा आतां. सो पर्रीकराच्यान जायना म्हण ठरोवप तो जो पर्यंत सांगना. आतां हांव जेन्ना खंय आसा आनी हांवें जो पर्यंत सांगना की बाबा म्हाज्यान जायना आतां कोण तरी हें करया तेन्ना सल्ला मसलत करपा. जेन्ना म्हाज्यान जाता हांव तुम्ही एक फुडलो मेजर करता गजाल म्हणटा. सांगतात. तुम्ही सांगतात की फाल्यां मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री जरी नासलो तरी तुम्ही हे सरकार उडोवचे नात किंवा सरकारांतल्यान भायर सरचे नात. इज अ मेजर पॉयंट यू आर मेकिंग टुडे. ना तशें कशें सांगू दॅट इज वॉट यू आर सेइंग. ना ना तशें कशें हय. प्रॉब्लेम कसो की आमी मनोहर पर्रीकाराकच सपोर्ट केल्लो. आतां मनोहर पर्रीकारान जर फाल्यां सांगलें की बाबा आपल्याच्यान कशें जायना तेन्ना सगळे अलाय आहा पळय ते बसतले आनी तेन्ना ठरयतले. तेन्ना एखादी जायत म्हणत विजय तूं चीफ मिनिस्टर जा. बीजेपी म्हणत बीजेपी जर सरकार वाचोवपाचें आय विल स्टील मॉडिफाय माय पॉयंट. पर्रीकर नाल्यार विजय आनी कोण ना ना तशें तशेंय म्हणना. ओके आमी तशें म्हणना. आमगेली दारां डिस्कशनासाठी ओपन ओके आहा. डिस्कशना खातीर ओपन आसा. He's finding it हांव difficult. इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता लास्ट मोहनदास बाबान जी सर्कस केल्या I really appreciate that circus, but I think that explains the present state of governance. म्हाका गोंयची जनतेची खूप माफक अपेक्षा आसा. ज्या तरेन जालां सरकार तें आतां चल्लां पण थंय लोकांक घश्टी काडची पडची न्ही गरज नासतना. इतलीच लोकांची सामकी प्रामाणीक आनी माफक अपेक्षा आसा. ती राज्यकर्त्यांनी तितलीच लक्षांत घेवची आनी त्या दृश्टीन काम करचें. इतलेंच मागता आनी थांबता. तुमी आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत नमस्कार.